आज हे कीर्तनांनी भरलेले पवित्र सभेचे संभ्रमिक सांजेचे मागणे देवाच्या उतरा मुखांतर मागोंक आणि ताच्या उतराचेर आम्ही भरवोसा म्हणून दिसोंक एक वर्तो अवकाश आणि आधार. आणि आज हे मागणे सोलूंक करच्याक आमचो गवळी बाप अधिक मनाधिक पीटर पॉल सल्डाना आमचे मदेगात आयल्यात. आसात आमच्या सुदीर्घ वस्ती करचे आणि रिलिजियस याजाक वारड्याचे थोडे याजाकी हांगासर आज आयलेले आसात. ते सगळे आता पुरुषावाचेर हांगासर आयल्या उपरांत हांगासर देवाचे उतार मानाच्या जाग्यार दवरूंक आसतले. देखून आता सोर याजाक आणि पवित्र पुस्तक घेतलेलो दियाकोन गवळी बराबर वेदिशी येता. पहिले गवळी बाप पवित्र पुस्तकाक मानाच्या जाग्यार पाठाचेर दवरतलो आणि उपरांत धुंपयतलो. ही एक सांकेतिक रीत आम्ही पवित्र पुस्तक आमच्या मागण्या समुदायाचे केंद्र करताना म्हणून सांगता. तितले मात्र नाही आसता ते आमच्या जिवितांत रुता करूंक आमकां आमची इच्छाय व्यक्त करता. अशें देवाचे उतार आमचे निर्धार उजवडावचो आणि देवाच्या कुशेप्रमाणे आमच्या कृत्यांक प्रेरण दिवचो आमच्या जिविताचो उजवडा खांबो जाता म्हणून आम्ही मानून घेता. उपरांत मागणे सुरवात जातले. विधीन वांटो घेवच्या खातीर सुमेसांनी उबे रावच्याक मोगलो दिता. मान्सून को 2 कडा तुमचे कटतिलेन.
देवा आमच्या आदराखे मायमा बाप्पा कनी पुता आणि पवित्रात्म्या सशिया तशिया Amen. Hallelujah. Oh, God, Social. Salah satu siapa satu sembilan konse warna putih putih tersiap mereka yang tetap
सोबोनेचे पत्रांगे तलो आणि सर्वेस पराचे नाव हांव उलो मारतलो हालेलुया सोडवणेचे पत्रांगे तलो आणि सर्वेस पराचे नाव हांव उलो मारतलो Hallelujah.
Bapa ani Putra ani Pavitratnya Sangat agabiam Surdunește patronghe tolong Ani सर्वे sporace n-au Au un lomar tolong Aleluia Mohon penimagi ya Gesù idei salo Decunde vantata sasnacati unsuvarlo Alleluia Parto discipolo Ani आपणाकच घालतोकर मरणापर्यंत खुर्साच्या मरणापर्यंत तो झालो Decum levantacati unsumarlo Ani सर्व नामप्रात वर्तेनाम आदिले Bapa ani Putra ani Pavitratnya Tăsi adi tăsi ata
आणि सदा सर्वदा आमेन. तुम्ही जेजू विधेय झालो सांगता देखून देवांताक सासनाक अति उंच उबारलो. हालेलुया. आम्ही बसून उंचू आता देवाचे उतर ऐकूया. सांपावलान रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडला आसता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आतां देवातें शांतीन जियेता. आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंड्यार आमी पावाशे आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानस आनी ताचेच उद्देशी देवा सवे आमकां वैभव लाभतलो म्हूण बरोसो दर उल्हास पावता. तितलेंच न्ही आमच्या कश्टां आनवारांती आमी संतोश पावता. कित्याक कश्टां आनवारां सोंसणिकायेक वाट करतात. सोंसणिकाय आमची तिरासाण पारखूंक पावता आनी तिरासाण आमच्या बरवशाची मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्रत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ ओतला. कित्याक आमकां आनीकी कितेंच करूंक सकत नातल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतस खोट्या खातीर आपलो जीव दिलो. देवाचे उतर हे. मोगाच्यानो थोडे शेगुण आमच्या जिवितांत आसात. ताचे पैकी प्रमुख वांटो घेतात भावार्थ, बरवसो आनी मोग. आनी आमकां ह्या तिदोड्या शेगुणांचो समुदाय म्हण आपयतात. आमी भावार्थ्यांचो जमो, बरवसो आसलेले मनीस आनी मोगाळ मनशां ह्या संवसारांत देवाचो मोग आनी ताची काकुळट सगळ्या नीतल्यान ताचो परमळ फंकवच्याक ताणें आमकां नेमल्यात. बरवसो आयचो विशय आमी घेतला. तुज्या उतराचेर हांव बरवसतां. जेजूचें उतर कितलें बरवसेचें कारण गी म्हणून पवित्र पुस्तक जायते कडेन सांगता. तुज्या उतराचेर हांव जाळ उडयतां. जेजूक पेद्रोन सांगलें सगळी रात मासली मेळनातल्या वेळार तुज्या उतराचेर. शतापतीन म्हणलें म्हज्या पाक्या भितर तूं येवंक हांव फावो न्ही, तर एक उतर मात्र उसार म्हजो साकोर बरो जातलो. एक उतर तुजें पावता, पयस रावूनच उतर आनी तें उतर बळादीक आनी फळादीक शतापती जुदेव न्ही तरी भावार्थ्या मदलो न्ही तरी जुदेवांनी चिंच्या प्रमाणे ताणें सांगलें तें उतर सोम्याच्या उतराचेर ताणें बरवसो दवरलो आमी पळयता. बरवसो म्हळ्यार केवल एक शेगूण मात्र न्ही. बरवसो एक व्यक्ती, एक जण. आमी कंतारान म्हणटा बागी बरवसो जेजू म्हजो रूपकार्यों कासच्या आनंदाचो.
सर्गा दायज हांव बाळ देवाचो ताच्याच रक्तान धुवन नितळ केल्लो म्हणून बागी बरवसो जेजू म्हजो आमचो नीज बरवसो जेजूच तो सगळोच आमचो बरवसो ह्या संवसारांत कोणाक थंय देव आसा गी ताका बरवसो आसा आनी कोणें देवाक होगडाय लागी ती बरवसो नातलेल्या बरी आनी देखून आमी बरवसो आसलेली मनशां म्हळ्यार आनी जेजू आमचो बरवसो कसो जाय कसो गाय म्हूण आमी समजूं जाय हेच्या वाचपांत सांव पावलून भोव सोबीत करून सांगलां पयल्या सुवातेर बावडता वरवीं आमी देव आनी आमचे मदलो संबंद जोडून घेतला नितीवणपण जोडून घेतला आनी तें आमच्या सोम्या जेजू मारिफात आयिल्लें आनी ह्या सोम्या जेजू मारिफात आमच्या काळजांत ताचो पवित्र आत्मो देवाचो मोग दाराळ मापान वतला हो मोग आमच्या काळजांत वतला आसता आमी जेजूस आमचो बरवसो म्हणून पवित्र आत्म्याच्या बळान पारखूंक शकता ताचें मूळ खंय आसा बरवसाचें मूळ आमी जाणाव जेजू आमचो तिरासाणेचो नांगोर जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला नव्यान येतलो आनी म्हाकाय ताच्या वैभवाचो वांटली करतलो आनी तशें आसतना जेजूचें जिवनपण आमच्या बरवसाचें कारण आनी देखून ह्या संवसारांत कितलेय कश्ट आयल्यारी कितलेय पुरासण जाल्यारी आमची सोंसणीकाय देवान पार्क केल्यारी ह्या सोंसणीकाय मारिफात आमी तिरासाण आपणायत आसतना ही तिरासाण बावर्ता मारिफात उदेल्ली तिरासाण खरेंच आमच्या बरवसाचें मूळ कारण आमकां राखसो एकलो आसा आमचो राखवली आमचे खातीर विनंती करचो एकलो आसा बापाच्या उजव्याक बसून आनी ताणें आमकां आनी एक आदार दिला पवित्र आत्मो एकलो उजव्याक एकलो दाव्याक रावन आमच्या बापा कडेन विनंती करता म्हणटास आमी खरेंच संपूर्ण तरान पातये जायी बरवसो नातलेल्या मनशां मरे तुमी चलचे न्हय म्हणलें सांपावलून तेसलोनिका घरांक आमी निराशेन बुडलेली मनशां न्हय बरवस आसची कित्याक आमचो देव आमच्या सांगाताच आसा आमच्या बोवारी आसा आमच्या वयर आसा आमच्या मुखल्यान आसा आमच्या फाटल्यान आसा जेजूस आमचो बरवसो देखून कसलेय कितेंय आमकां घडटा जाल्यार तो ताच्या फाटल्यान कांयपणी बरें हाडूंक शकता म्हणलो हो विश्वास दवरून फुडें सरोंक आमकां सोम्या जोलो दिता तूं सोम्या बरवसो तूं सोम्या भद्रासरो आमी देवाच्या उतराक अंतर्गीत गव्या बसया वचोनच कितली वर्ती तुझी कृत्यां सर्वेस्परा सांगाता कितली वर्ती तुझी कृत्यां सर्वेस्परा तुझे जाणवेन तुवें ती केल्याय तुझी कृत्यां सर्वेस्परा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तुझी कृत्यां सर्वेस्परा
आम्ही सगळे उभे राहूया. देवाच्या राजाची बरी कपात प्रगट केली आणि सभा लोकांक गुण केली. जेजून देवाच्या राजाची बरी खबर प्रगट केली आणि सभा लोकांक गुण केली. मोजोची सर्वेस्वराची ओढवी गाता. मोजो आत्मो देवा मुझ्या कारुकातय संतोषान उरता. विद्या आपले किरकोळ चरण दासीचे ताणे शक्तिवंतान मुझे पासन इजमी नाम गेल्या ताचे नाम आपल्या येतेल्यांचे संत आपल्या पावलांताळी बोल दाखयला. आपल्या काळजांत गोडपण चिंतल्या करव्यांक ताणे दुस्वाटायल्या. पदवीधरांक सजनां ताणे आणि किरकोळ्या मूस उबारल्या. भुकेल्यांकडे मोऱ्या वस्तू मी भरल्या आणि ग्रेस्तांच्या हातांनी पाटी लावल्या. आमच्या पूर्वजांक दिले बसवणे तणे वाढविलो आणि इस्रायलाक आपल्या छात्रांक तो आधार देऊन आयलो. मुगलासताणे दवंड कैलया आणि ताची संतती सदांकाळ. महिमा बापाक आणि पुत्राक पवित्र जशी आली तशी आता सदा सर्वकाळ. आमेन. सांगा आता. जेजून देवाच्या राजाची
बरी खबर प्रगट केली आणि सर्व लोकांना गेली. कलतेपणी आणि बरवशान मागया. तुमची जबाब सौम्या तुझे काकुळतीची विचित्र कृत्या आमचे थंय नवीन कर. सौम्या तुझे काकुळतीची विचित्र कृत्या आमचे थंय नवीन कर. सौम्या जिवितान हर एका दिसा आमकां लाभचे सर्व बरेपण तुझ्या उदारपणाचे देणे. आमच्या जिविताच्या खंयच्याय क्षेत्रांत आमी सुखेदाडीक वळख जायनासता सस्नीक जिविताचे फळ जोडीचे कर म्हूण मागता. सौम्या तुझे काकुळतीची विचित्र कृत्या आमचे थंय नवीन कर. संसाराच्या उजवाडा आणि तारणा सुवार्थेच्या परगटणारा वार्तकय आणि सांभाळ तांचे ते तुझ्या पवित्र आत्म्याचो उजो पेटय म्हूण मागता. तुझे काकुळतीची विचित्र कृत्या आमचे थंय नवीन कर. सर्व मनशांनी एक नवो संसार रूपीत करच्या वावरांत सहकार दिशें कर. चड करून सर्वय लोकांतय नीतीभरीत आनी शांतीभरीत समाज स्थापीत करच्यो जोगत्यो आकांक्षा मुळादीन कर म्हूण मागता हांव. सौम्या तुझे काकुळतीची विचित्र कृत्या आमचे थंय नवीन कर. मोतींच्या कुडींच्या आणि आत्म्याच्या वयसा पिडेसाचे कष्ट हाडून कर. मरणातलेले असलेल्यांक पाव सोर लोकांची भेट कर आणि तांकां तुजे काकुळतीन नवी कर म्हूण मागता. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आणि मोगाशांक तुझे महिमे बरीत सांता भक्तांच्या राजांत घे. तांची नावां जिविताच्या पुस्तकांत बरय म्हणून मागता हांव. सौम्या तुझे काकुळतीची विचित्र कृत्या आमचे थंय नवीन कर. सर ख्रिस्ती भोवणारी सर आणि सर तुझ्या उतराची सकल जाणाऱ्या शिकर. ताणी तुझे उतर वाचून निराळूक जियोक शिकोवक आणि ते प्रगट करून आणि सर्व शक्ती चड करून तुझ्या उतराचेर भरवसून तांकां उमेदीन भर म्हण मागता. सौम्या तुझे काकुळतीची विचित्र कृत्या आमचे थंय नवीन कर. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन गावूया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव भविसा. तुझे राज आमकां येव. तुझी खुशी सर्गांत जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आमकां दी. आमी आमचे सुखलेल्या वंशिना तशें आमची कामां भोगोस. आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका. पूण वायटांतली आमकां दिवा.
सर पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा सगळे आमचे कर्ण्यो तुझे कुशे प्रमाणे आयुष्य कर तुझ्या प्रीतीच्या पुता जेजूच्या नावान आमची जीवित बऱ्या करण्याने भरून बसो या आम्ही मागता आमच्या सौम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्तावरवी तो खरो देव तुझे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जी येता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्वे स्पोर तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू सौम्याचे नाव सदैव जाऊ आता आम्ही सदा सर्वदा सौम्याचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्गानी संसार सर पदवेदार देव बाप आणि पोप आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो ख्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुका. एक मिनिट पर बसा. मोगाच्यानो उपकार आठवणी पवित्र पुस्तकांत जब्बर तरान दिसून येवचो 100 गुण. उपकार आठवणीची मोठवी 2 उतरां उलोवंक संतोष पावता. देवाचे उतर पवित्र सभेच्या मागण्यांत आणि देवस्तुतींत प्रमुख पात्र घेता ते आज आम्ही पळयलां आणि ह्या मागण्याक आमी साक्ष जाल्या. आयच्या ह्या पवित्र सभेच्या संभ्रमीक संजेच्या मागण्याचे अध्यक्षपण घेवन आमचे गुवळी बाप अधिक मन अधिक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना हांणी तें चलोवन व्हेलां. तांचे लागीं आयचो प्रस्ताव घाल्लोच तांणी जायत म्हणलें आणि आज तांचे हाजेरीस देवाच्या उतरांतय आमी चड उर्बेस्त जावंक उलो. DSGच्या पवित्र पुस्तक आयोगाचे अध्यक्ष ते गुवळी बापानो तुमकां अधीक आनी अधीक देव बरें करूं. इजय फेरगजेंत पवित्र पुस्तक आयोगाची जायतीं कार्यक्रमां चल्ल्यांत आनी चलोवनूच आसात. हे संभ्रमीक सांजेच्या मागण्याचे कार्यक्रम हांगासर करया म्हणटाना आमचो विगार मानादीक दोतोर जेबी साल्डाना बाप तक्षण मोरयेन बुडव्याक म्हणले परी जायत म्हणाले. उपरांत सगळे सुसूत्र तरान जावंक तांणी मिणत घेतली. बापानो तुमकां देव बरें करूं. ताचे संगी फेर्गस हंतार हें कार्य जावंक हे DSG हंताचें कार्य हांगासर जावंक सर्वय रितीन आदार जाल्ल्या फेर्गस गुवळीक परिशद उपाध्यक्ष अशोक पिंटो, कार्यदर्शी अविता पिंटो, सर्व आयोगाचो संचालक गोडविन पिंटो आनी सगळे गुवळीक परिशदेचो आनी फेर्गस घरांचो हांव काळजांत तावन उपकार बावडटां. आमचो सहायक बाप नॉर्मन मातायासाक हांवें थोडी सूचना दिल्ली मात्र तूं कांय फिकर करिनाका म्हणून कोयाराक तयार करचें आनी संगीत दिवचें आनी हेर मांडावळ घालची सर जबाबदारी मोगान ताणें केली. बाप नॉर्मनाक तेच परी बाप जॉन्सनाक आनी बाप पिटराक देव बरें करूं. इजयचो कोयर मास्टर आयवन सर आनी कोयर पंगडाचो वावर वाखणणेक फावो. आयच्या गायना बरी तूं मागण्या फाटल्यान कितलें प्रॅक्टीस आसा तें विवरूंची गरज दिसना तें आमकां कळटा. तुमी आमकां दोडत्यान मागूंक आदार दिला तुमचो उपकार बावडटा. आयच्या ह्या मागण्याचें शीद प्रसारण करूंक व्हिडिओग्राफी करूंक आदार दिल्लो आनी वर्सभर पवित्र पुस्तकाच्या आयोगाच्या कार्यानी म्हाका सांगात दिवचो कॅनडा कम्युनिकेशन सेंटरचो डिरेक्टर मानादीक बाप अनिल आयवन फर्नांडीस आनी ताचे सिबंदीक काळजांत हांव देव बरें करूं. इतल्या व्हड्या संख्यान हांगासर ह्या मागण्याक हाजीर जाल्ल्या
तुमकां याजक बापांक, दियाकोन बापाक, आमच्या दोन भयणींक, तुमकां मोगाळ फेर्गस घरांक आनी हेर सयऱ्यांक एकाच उतरान म्हणटा थँक्यू. वर्सभर म्हाका आदार दिवच्या DSCGच्या बायबल आयोगाचो सहकार्यदर्शी हेस फेर्गजेचो एरन नजरेताक, इजय फेर्गस आयोगाचो कार्यदर्शी बायबल आयोगाचो कार्यदर्शी रोमियोसाक आनी आमचो मिरण्याम रॉकीक देव बरें करूं. हे सोबीत करतील चापोंक आदार दिला कोडयाळ बायल प्रेस, म्हजो क्लासमेट बाप विन्सन साल्डाना, तशेंच म्हाका आदार दिल्ल्या मंगळ ज्योती केंद्राचो डिरेक्टर बाप विजय माचादो आनी मंगळ ज्योतीचे शिबंदीक देव बरें करूं म्हणटा. कोणाकच सोडिनासता सर्वांचो उपकार बावडता. देवाच्या उतराचेर बरवस या, ताच्या एकाच उतरान तो आमकां सर्व बरें करतलो. निमाण्या गिताक उबे रावया. हे करतील तुमी येताना घरा व्हरयेत. तुझे सोनिया जीवित उजळाया, उतर तुझे दुनिया जीवित सुभोरकरा, देवी तुझे होता भाव भयणीनो, एका पुरबायेचें आपुरबायचो फळा